दीस सोमार जानेराची 20 तारीख 2025. पयलें वचप हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. अध्याय 5 वळ 1 तावन 10 पर्यंत. भावा भयणीनो, हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशां मदलो विंचून काडटात आनी मनशांचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तो अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हे अस्कतकायेक लागून जशें परजेच्या पातकां पसत तशें आपल्याच पातकां खातीरय ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोना बरी देवान आपयलेले खरेद कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हातीं घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेष्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतली न्ही. बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हळां, तूं सासनाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक सकतल्या लागीं बोब घालन आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपले सोंसिल्ल्या कश्टा वरवीं विधयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचें उतर पाळटल्या समेस्तांक सासनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेष्ठ याजक नेमलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 109 1, 2, 3 आनी 4. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगलें, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव करून तुज्या वैरींक, तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक. तुजे राजवडकेची पदवी सियोनातावन सर्वेस्पोर तुका दितलो, म्हणून तुज्या दुस्मनां वयर राजवट चलय. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक. पवित्र थळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दोवापरी हांव तुका जल्म दितलो. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक. सर्वेस्परान सपूत दिल्लें उतर तो बदलचो ना. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें, मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतपां पारकितात असलें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 2 वळ 18 तावन 22 पर्यंत. जो देव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर्यें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलों. जुदेवांनी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवाळा विशयांत. ताणें अशें सांगिल्लें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या उपरांत ताच्याशी सांगूड आसायलो.
धवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी ती सत मानली. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. उपास आनी मागणे सक्कडी समर्थींनी देवा लागीं वेचो वाटो. उपास कूड नितळ करता आनी मागणे आमचें काळीज आनी मोन नितळ करता. खंयसर नितळ मोन आनी काळीज आसा थंयसर देव आमचे लागीं सरता. सोमी लागीं आसतना आमी उपास करिना. देव आमचे संगी सोमी आमचे लागीं आसा तवळ दाबाज असो काळ. देव आमचे तोंड पयस आसतना सोमी आमचे तोंड पयस आसतना आमी उपास करीजे. सोमी आमच्या सोवें आसचें जेजू लग्नाच्या होरेताक तो सरी करता. लग्ना संदर्भी होरेत लागीं आसतना लोक उल्हास पावता. ते उपास करिनात. ते सपरी जेजूचे शिस जेजू संगी आसतना संतोष पावतात आनी ते उपास करिनात. नव्या वस्त्राक पोरनो पात्तो घालिनात. तशेंच नवो वायन पोरण्या सामड्यांनी भरिनात. नवो अर्थ, नवो विवर, नवी रीत, नव्यो रिवाजी धर्माक कळंक हाडिनात, पूण एक तरान नवो अर्थ दितात. जेजू खरो जुदेव जावन ताच्या धर्माक ताणें कळंक हाडूंक ना. जुदेव धर्म ताणें संपूर्ण केलो.